पाटी घरा गेल्यार थोडी म्हणटात कोण ना 3 वर्सां तसो पाटलाव केलोय पळय आमचे जाळ तसेंच आसा बोटी तश्योच आसात मासली धरच्यो सोडून तूं ताच्या फाटल्यान गेलोय आतां खाले करताय पळय हांव जिवंत आसा मेल्ल्यांक हाडां मासनात म्हाका हाडां मासां आसात म्हणून तो तांकां दाखयता आपोडा पळया म्हणून तो सांगता तांकां. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आयच्या वांजेलांत जीवन जेजूची पयलीं उतरां आयकत हांव. ती पयलीं उतरां जावन आसात समाधान तुमकां. कितल्या अपुरबायाचें बेसांव आमकां सोमेस्तांक जेजूक पातयेतल्यांक समाधान तुमकां म्हणटा जेजू. आयच्या वांजेलांत पळोवंक गेल्यार आमी कित्याक जेजू समाधान तुमकां म्हूण सांगता. पयल्यान पयलें थंयसर पळया जेजू अंतरला, ताका जिवेशी मारला, कठीण परिस्थितीर तो मेला. ताचेरच पातयेवन आशिल्लें शीस आतां कितें करचें म्हूण कळना. पाटी घरा गेल्यार थोडी म्हणटात कोण ना 3 वर्सां तसो पाटलाव केलोय पळय आमचे जाळ तसेंच आसा बोटी तश्योच आसात मासली धरच्यो सोडून तूं ताच्या फाटल्यान गेलोय आतां खाले करताय म्हूण दोस्तात कोण ना. थोडे म्हणटात कोण ना पळय 3 वर्सां ताच्या फाटल्यान गेलो आतां काम धंदो ना भोंवता पळय रोडार अशें म्हणटात कोण ना. असली सगळीं चिंतपां येवन खंत बेजारायण आसलेल्या शिसांक जाय आसलें समाधान. आनी हें सादारणाचें समाधान पाव अशें ना. संवसारान दिवचें तुवें आनी हांवें दिवचें बुजवण्याचें समाधान पाव अशें ना. त्या देखून जेजू म्हणटा समाधान तुमकां. जुवांवच्या वांजेलांत जेजू जिवंत आसतना सांगिल्लें हांव तुमकां म्हजें समाधान दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार दिता तसलें समाधान न्हय म्हणून जुवांवचो वांजेल अध्याय 14:27 जेजून पयलेंच सांगिल्लें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हें समाधान म्हळ्यार कितें? देवान दिवचें समाधान म्हळ्यार कितें हें आमी समजूं जाय. समाधान म्हळ्यार सवस्थकाय. त्या देखून आमी मागता न्ही गी शांती मागच्या पयलें शांती दिवच्या पयलें आमी मागता हेज्याक मागता सवस्थकाय आमकां दी म्हणून. सवस्थकाय आमकां दी म्हळ्यार सवस्थ म्हळ्यार मौनाची शांतताय. आनी ही कशी येता मौनाची शांतताय? बायबलांत आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर विवारसिला आयरेन शांती म्हळ्यार ह्या समाधान म्हळ्यार आयरेन म्हणटात ग्रीक भाशेन. आयरेन म्हळ्यार हांगासर बैल्या सर घुस्पोड गोंदळा मोदें मनीस स्थिर रावता, ताची मोत देवाचेर स्थिर रावता तें समाधान. देव म्हाका सांबाळटलो, देव म्हज्या सांगाता आसा म्हणल्या खात्रेचें समाधान. त्या देखून तें आयरेन समाधान देवान दिवचें येता एकवटले वरवीं. बायंड टुगेदर म्हणटात एकवटले वरवीं. कोणा थंय म्हज्या चिंतपांनी म्हज्या भावनांनी हांव देवा थंय एकवटून आसा. त्या देखून बायंडींग टुगेदर तें समाधान हाडटा देवा थंय एकवटले वरवीं. आनी असलें समाधान मनशाक गरज आसलें. कित्याक मनीस देदस्पोर जाल्लो, खरांदायन आसुल्लो, इरारायण आसुल्लो शीस तांकां देवा थंय एकवटचें गरज आसलें. पूण जेजू मेल्या उपरांत आतां कितें करचें म्हूण समजोंक ना. त्या देखून जेजू हांव जिवंत आसा म्हूण दाखोवच्याक आयच्यांत वांजेलांत खरी साक्ष दिता मात्र न्ही दाखयता, नीज रूप दाखयता. पळय हांव जिवंत आसा, मेल्ल्यांक हाडां मासनात म्हाका हाडां मासां आसात म्हणून तो तांकां दाखयता आपोडा पळया म्हणून तो सांगता तांकां. मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसऱ्यान थंयसर हिब्रू भाशेन शांती या समाधान म्हळ्यार शालोम म्हणटात. शालोम. आनी हें जुदेवांचें हेब्रेवांचें एक दिसपडतें माण दिवस आसलो. सकाळीं आमी गूड मॉर्निंग म्हणटा, देव बरो दीस दिव म्हणटा, तशें तांणी म्हणचें आसलें शालोम म्हणून. आनी मुस्लिमांनी इस्लाम आमी पळयल्यार तांचे कडेन उलयल्यार सलाम वालेकुम म्हणटात न्ही गी. म्हळ्यार शलोम म्हळ्यार शांती म्हणून. शांती तुजे थंय आसो म्हणून अर्थ. त्या देखून हेब्रेवांनी सदां उलोवच्या भाशेनच जेजून तांकां समाधान तुमकां तो म्हणालो. आनी हें कसलें समाधान? आतां भायल्या संगतींतान तुमकां दबाव ना. भायल्या संगतींतान तुमकां फ्रीडम फ्रॉम आउटवर्ड ऑर आउटसायड ट्रबल शालोम म्हळ्यार. आनी त्या देखून
तुमकां आतां बरेपण असो सगळ्या वरणी वर्तें बरेपण असो अणभव आसा कित्याक देव तुमचे मदें आसा शालोम म्हळ्यार देव तुमचे मदें आसा देखून आतां भायरतान कसलो सुद्दां भाव ना हें समाधान जेजून बसयल्लें भायलो दबाव नातल्लें समाधान आनी आमकां भायलो दबाव कसो आसा आनी आमी कशें हें देवान दिल्लें समाधान शांती आमी होगडायल्या एक तर आमी एकवटीत नाव आमचेच थंय आमी एकवटीत नाव हेरां थंय आमी एकवटीत नाव आनी देवा थंय एकवटीत नाव तशें आमी आमचें समाधान होगडायलां जुवंसो वांजेल पळयल्यार थंयसर जुवंसो अध्याय 15 1:16 म्हणसर जेजू 10 फावटी सांगता तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा म्हजे थंय एकवटून रावा एक फांटो कशें दाखवाली थंय एकवटून रावता तशें तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा आनी हें कशें तुमी एकवटून रावचें म्हणटा तुमी म्हजे उपदेश पाळन म्हजे थंय तुमी रावा म्हणटा जेजू जुवंच्या वांजेलांत आनी जुवंचो वांजेल अध्याय 15 ओळ 11 म्हणटा हे हांव तुमकां म्हजे थंय रावा म्हूण कित्याक सांगता एकच कारण म्हजो संतोश तुमचे थंय आसो न्हू तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक म्हणटा देवाचो संतोश आमचे थंय आसा जंय तर कशें एक फांट्याक बोळ मेळटा त्या रुखात न्हू ह्या वालीक फांट्याक बोळ मेळटा त्या वालीत न्हू तशें आमकां क्रिस्तांवांक बोळ मेळटा क्रिस्तांव त्या क्रिस्त थंय आमी तर एकवटन नाव ताचे उपदेश पाळी नाव आमकां समाधान ना आमकां समाधान ना आनी हें समाधान आमी कशें होगडायलां हें गरजेचें आमी समजोवचें आज हें समाधान आमी कशें होगडायलां पयल्यान पयलें हांवें हें समाधान म्हज्याच विशयांत चिंतून चिंतून म्हज्या पातकां विशयांत आनी म्हज्या राटावळी विशयांत चिंतून चिंतून होगडायलां कशें सिसांनी तांचें समाधान होगडायल्लें आतां जेजू सर मेलो आमी ताचेर सुपात येवन आसल्यां तो इस्रायलाचें राज्य परत्याक स्थापीत करतलो म्हणून ते पात येवन आसले आतां अशें जालें न्ही म्हणून एम्माऊसच्या वाटेर दोगी शीस नियाळ येताले चिंतून चिंतून जेरुजलेमाक देवाच्या मंदिराक येवचे हे जे आसले मनीस जेरुजलेमांतल्यान एम्माऊसाक 9 किलोमीटर पयस आसल्या गांवाक ते पाटी वेतात पळया मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पयले वचपांत आमी पळयता पेद्रून जेजूक 3 फावटी नेगार केलें जाल्यार तो जेरुजलेमाक मंदिराक जुवांव सांगाता येताना ताका तो मनीस मेळटा ताका बरो करता थंयसर बरो केल्या उपरांत तो पेद्रूची पाट सोडिना आनी तोय मंदिराक रिकताना सगळो लोक विस्मीत जावन कितें गे अजाप घडलां तोंटो आसुल्लो आतां चलता म्हणून जेजू थंयसर पेद्रूक मेळोंक येतात ते दडा पेद्रू तांकां सांगता जेजू विशयांत साक्ष दिवन तो सांगता हे आमच्याच सक्ती जालें म्हूण तुमी चिंतात की ना तुमी जेजू नाजरेनाक देवान मागलेल्याक तुमी परकी मनशाच्या अधीन केलो आनी ताका तुमी कुरसायलो त्या देखून आतां तुमी कितें करा तुमच्याच पातका विशयांत चिंतचें सोडा प्राजीत करा पातकां रडा आनी थंयसर देवाचें समाधान तुमकां मेळटलें म्हणून पातकां आमी रडले वरवीं आमकां देवाचें समाधान मेळटा म्हणून सा पावलो रोमाकारांक बरोवन अध्याय 5 ओळ 10 सांगता तो सांगता थंयसर आमी दुस्मानां बरी आसतना देवान ताच्या पुताच्या आपल्याच एकल्याच पुताच्या रक्त मरिपात आमकां दुल्यांत आनी ताचे थंय राज्य केल्यांत क्रिस्त मरिपात आमकां ताणें राज्य केल्यांत मात्र न्हय आतां आमी समाधानेन जियेता म्हणून तुमी वासा घरा वचून देवान राज्य केलें त्या देखून आमी राजी जाय आमच्याच पातका विशयांत आमी चिंतून बसच्या बदलाक आमी तक्षणच प्राजिताच्या संस्कारा मुखांतर ह्या एकामेकाक घरांत मेळोवन स्वारी म्हणून बक्षणे जोडून राजी जाताना समाधान मेळटा संबंध घट जातात आनी बायंडींग टुगेदर म्हणलें एकवटीत जिणी परत्याक वाडटना संतोश समाधान वाडटा दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें करता आमी बियान जियेता शिशी थंयसर आकांतले आनी बियेले बियान जियेता तो कितें चिंता कोणना हो कितें चिंता कोणना ती कितें करतात कोणना ही कितें करतात कोणना आतां आमकां कोण आसा आतां आमकां देव आसा त्या देखून हांवें धैर्यान जियेवचें म्हजी जिणी देवा खातीर हांवें धैर्यान जियेवची तें शिसा वरना जालें ना
त्या देखून जेजूस आयलो आनी ताणें दिल्लें मिसांव सिसांनी संपूर्ण करचे बसोतू तें समाधान पवित्र आत्मो देवाचें हाजीरपण तांकां दिलें. संवसारांत जर संपूर्ण बरेपणाचो अनुभव म्हणून हांवें सांगलें तुमकां तो आसा तर देवातय मात्र देव एकलोच बरो आनी तो आमचे मदें जियेतना इमॅन्युएल आमचे मदें जियेतना खंडीत जावन ते वर्त्य बरेपणाचो अनुभव आमकां जाता. आनी त्या देखून सांत पौल सांगता तुमी जाणात की देव तुमचे थंय वस्ती करता म्हूण तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून कोरिंथकारांक बरयलो बूक अध्याय 3 ओळू 17 आनी अध्याय 6 ओळू 19 आनी 20 दोन कडेन म्हणटा. तर मोगाच्या भाव भयणो ह्या संतोशांत जियेवचें गरज पवित्र आत्म्याच्या बोळान जियेतना आमकां ससनाच्या जिविताची खात्री आसा देखून त्या पवित्र आत्म्यातय आमकां समाधान आसा देखून. त्या देखून सांत पौल सांगता रोमाकारांक बरोवन अध्याय 14 ओळ 13 किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ओन्ली ईटिंग अँड ड्रिंकींग बट पीस रायचसनेस अँड पीस इन द होली स्पिरीट म्हणून. म्हळ्यार सर्गींचे राज म्हळ्यार खावच्यांत आनी जेवच्यांत आटापूण ना बागार नितीवंतपण आनी पवित्र आत्मो दिता त्या समाधानांतय आटापूण आसा म्हणटा. समाधानांतय आटापूण आसा. तर मोगाच्या भयणो ते पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेता देवान तो आमकां दिला देखून आमी दुबावान भियान जियेवचें न्ही धैर्यान देवाची भुरगीं जावन जियोचें. तिसरें आमी हेरांची पथकां पळोवन करगोवचें. ताणें तशें कितें केलें आनी अशें कितें केलें ती ताची सूख हाची सूख ना. जेजू सांगता जशें बाप दयाळ तुमी दयाळ जाया झडती करिनाकात निती फैसल दिनाकात बागार तुमचें ताण कितें करूंक जाता तें दिया. एक बक्षिया म्हणटा 38 ओळ 38 अध्याय 6 लुकासो ओके बक्षिया पयलें केदाळ तुमी बक्षितात तेदाळ तुमकां समाधान येता. हांव तुमकां सिंपल कशें करचें म्हूण सांगता. चिंत्या कोणेंय म्हाका दुखयलें या वायट शब्द वापरन म्हाका दुखयलें तक्षण चिंतचें मोतींत बरें चिंता पाडचें. सांत पौल सांगता रोमाकारांक बरोवन तुजें मन परिवर्तन कर म्हणून आनी ते जाल्यार तुज्या जिणयेचें रुपांतर जातलें. अध्याय 12 रोमाकारांक बरयलो वाक्य 2 थंयसर आमी पळयल्यार आतां मन रुपांतर करचें कशें चिंतचें ओ मनीस आज दसपर जालो आसतलो या म्हजें तावन कितेंगी म्हजें नडतें आज बरें जावना देखून ताका दुखलां म्हज्या बायलेक दुखलां जावंक पुरो म्हज्या न्हवऱ्याक दुखलां जावंक पुरो हांव मावून रावतां ह्या वेळार आनी तिचे बसोतो ताचे बसोतो देवाची शांती मागता. बापा म्हज्या बायलेची म्हज्या न्हवऱ्याची काकुळत कर आनी म्हाकाय बक्षी म्हजें तावन कितें वायट जालां तर म्हाका बक्षी आनी म्हज्या न्हवऱ्याची म्हज्या बायलेची दया कर म्हणून मागल्यार म्हजें तें दयाळायाचें चिंतप आयलें. एक बक्षण्या खातीर हांवें मागणें केलें आनी म्हज्या जिवितांत झगडे जावच्या बदलाक समाधान आयलें. पळया जेजून सांगचें. आनी दुसरें दी म्हणटा दिया बरोवन वमतो तनुसार तुमकां दितले म्हणून कितें दिवचें. एक बरें उतर एक मोवाळ्याचें उतर. त्या देखून रोमाकारांक बरोवन सांत पौल सांगता अध्याय 12 ओळ 18 साध्य जाता जाल्यार तुका थांगता ते परी तूं समाधानान जिये. कशें बुकेल्ल्याक जेवण दी थाणेल्ल्याक पियोंक दी दुस्मणांक बरें कर म्हणून. त्या देला बरें करतना तुज्या मोतीन बरें आसा देखून तुजें तें समाधान येता. तर मोगाच्या भाव भयणो ह्या रितीन आमी समाधान हाडूंक शकता. तर थोड्यो संगती उडासाक आमच्याक सक्ट लागीं समाधानान जियेया आनी भाग्यवंत जावंक सोदा म्हणटा हेब्रेयांक बरयल्लो पत्र अध्याय 12 ओळ 14. तर आमी दिसान दीस सगळ्यां कडेन समाधानान जियोंक भाग्यवंत जावंक सोसनीक जावंक प्रयत्न करचे. दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत सांत पौल सांगता फिलिप्पीकारांक बरोवन अध्याय 4 ओळ 8 आनी 9 जें कितें सत जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र बरें मोनापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखता ताचेच विशयान तुमी चिंता. त्या जाल्यार कितें जातलें ओळ 9 अशें म्हणटा आयकलां आनी हांवें तुमकां शिकयलां आनी तुमी घेतलां आयकलां आनी तुमी पळयलां तें पाळूंक प्रयत्न करा. समाधान दिता तो देव तुमचें सवें आसतलो. पळया समाधान दिता तो देव केदाळ आसता. हांवें बरें चिंतना सताचें चिंतना नितीचें चिंतना मोनापात्र निर्मळ मोगाचें होगळीक फावो जाल्लें आनी मान फावो जाल्लें चिंतचें आनी करचें. तें करतना सताचो देव समाधानाचो देव म्हजें तें रावता आनी म्हाका समाधान दिता. तर आजी सारी आमी आमकांच
म्हज्या जिवितांत समाधान ना तर कित्याक? एक तर हांव देवा थंय एकामेका थंय एकवटीत जिणी जियेतांगी म्हज्या जिवितांत सताचें मर्यादेचें मोगाचें निर्मळ मना पात्र बरें कोगलीक फावो जाल्लें काम मात्र जाता की वायट घडता हें आमी चिंतून पळोवया. ते दाडा मात्र चिंतून नियाळन बरें जिवीत जियेतना समाधानाचो देव संतोषाचो देव आमकां आशिर्वाद दितलो. आमेन.